Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. दाबोळे एअरपोर्टार नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचे पुतळ्याचे अनावरण झाले. वर्षभर नेताजी विषयी कार्यावळी जातल्यो. We wish to do more things. We are doing lot many things. We will keep on doing things. And हमारा प्रयास ये है कि ये एयरपोर्ट का एक अलग स्थान होना, अलग नाम होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है. इनफॅक्ट आख्या वर्स आमी भेटयतले कार्यक्रम वेगळे कार्यक्रम तेजे नावान. सो तेन्ना हेच दाखोवन दिता केदो व्हडलो तो लिडर आसलो आनी ताका कितलो मान सन्मान आहा तो. प्रिया कुंकळे उदरगतीचे कामांची बुन्याद घाली. वेरियस वर्क्स वेगळी कामां जी आसात ह्या वार्डा भितर आज ताजो आमी बुन्यादीचो फातर बसयलेलो आसा. म्हाका दिसता तिसरे कामाचे शुभारंभ आज आमी हांगा करतात. आमचो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर म्हणल्यार प्रत्येक घराक एक्सेस बरे तरेन जावचो. पावसान ज्यो काही गोष्टी उदक येता त्या उदकाचो खंय तरी प्रॉपर तेजें ड्रेनेज सिस्टम जावचो, प्रॉपर तेजें नाल्यान तें उदक व्हरून दवरपाक जाय, सोडपाक जाय, अशे तरेची वेवस्था ह्या भागान आमी केल्ली आसा. खुबशे घरांच्या सायडीचे भितर जी डेंजर आहात वॉल्स वा तेंचे धडो कोसळपाचे मार्गाचेर आसात तेवूय रिटेनिंग वॉल ह्या कामा भितर आमी घेतिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे नवे एक्सेस थंय आमकां वचपाक जाय थंयूय आमी हें काम आमी करपाचें ठरलेलें आसात. जेणे करून प्रत्येकाचो जात तितलो विशय आमी सोटोवपाचो ह्या कामांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. सावड्ड्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावण जाले. संस्थेच्या प्लॅटिनम जुबली सोहळ्यात निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान जालो. खरें म्हणजे तेंच्यांनी आपल्या प्रयासान येदी व्हडली हांगसर बिल्डिंग तयार केल्या. राज्यसभेचे फंड आसा जाल्यार म्हाका मार्च म्हयन्यान येतले. तुमचो कितें प्रोजेक्ट आसा जाल्यार 30 लाख पर्यंत प्रोजेक्ट हांव सँक्शन करूंक येतलो आणि कितें प्रस्ताव आसा निश्चितपणे तुमी दियात. तुमी हो एडवांटेज घेवन रोखडो ताका प्रपोजल दिवचो आनी तेजे फाटल्यान लागचो आनी जे फुडले सपन आसा ते बेगिना पुराय करचे. आयच्या भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन जाय. कित्याक आयचे भुरगे लागीं ना, आयचे भुरगे खूब फुडें आसा आनी ह्या सावड्डे मतदारसंघात ह्या वाठारांत कुडचडे आनी सावड्डे ह्या वाठारांत आमी पयल्या फाटल्या 75 वर्सां गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं साकून ही शारदा इंग्लीश हायस्कूल हे लोकांक बरी सेवा दिता. दारगळे नियोजित क्रीडा नगरी कुशीकचे दोंगरार काजूंक उजो लागलो. लाखांनी लुकसाण. वर्सान वर्स ह्या वाठारांत न चुकता काजूंच्या सिजनात उजो लागता. पूण वायट दिसता इतलें की ज्या जमीन आमच्या ताब्यान आहा थंय जे ह्या गेल्या जवळ जवळ 10 वर्सांक आमी प्रोडक्शन केल्लें आहा आनी पर्टिक्युलरली ह्या गेल्या 2-3 वर्सांक आमी काजूचें प्लांटेशन चड केल्लें आसा. तें सगळे काजू प्लांटेशन नश्ट जाल्लें आहा. हळदोण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरा वतीन फिट इंडिया सायक्लोथॉन कॅम्पेन, नॅशनल यूथ डे, नॅशनल गर्ल डे, नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ दबाज्यान. रोड सेफ्टी सगळें खबर आमच्या देशान देर इज नो प्रॉपर सिस्टम. आमी कार मोटरसायकल गाडी चलयतात आनी पळयना फाटीं फुडें क्रॅश हेल्मेट घालपाची गरज आसा. टुडे इफ यू हर्ड हेड इंजुरी शास्त्रांक ते पळो. It is an innovative way in making aware of all the benefits of physical exercises. So physical exercises does not only keep you away from non-communicable diseases like hypertension, diabetes, but it also gives you a mental peace, mental relief from all the mental stress. So to promote this birth of girl child, where so many measures are being taken by our Honorable Prime Minister, and in view of this, we have to make awareness about the importance of girl children and the importance of educating a girl child. These programs are conducted. Bureau report prudent.